सभापती रमेश तवडकर हांची श्रमदान येवजण प्रियोळ मतदारसंघात नेटान चालू आसा। आता मेरेन प्रियोळात श्रमदानांतल्यान 8 घरां बांदपाचे निश्चित जाला आनी ताचे कामूय सुरू जाला। आयतारा सभापती तवडकर हांणी सावेवेरे वाठारात स्वता हजेरी लावन श्रमदानांतल्यान एका घराच्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार प्रियोळांतले श्रमदान मोहिमेंतले सगळे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। उपरांत तवडकर हांणी सावेवेरे अनंताचे दर्शनूय घेतले। पंचायत दाखले सर राव राव सांगता मी आता बोट काय कोण सांगता बोट सारे झाला भारत माता की वंदे मातरम। श्रमदानाचा श्रमदानाचा जय जय श्रमदान 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 जय जय श्रमदान। सगळ्यांना समजून घेवपाची गरज आसा। म्हणजे कन्सेप्ट जो आसा न्ही खूब नवीन असो आमी कितें वेगळें करता अशांतलो भाग ना। म्हाका दिसता सादारणशे 100 वर्सां पयलीं गेले किंवा तुज्या आजीक किंवा बापायक किंवा आनी कोणा जर विचारलें जर जायत न्ही गांवांनी त्या वेळाचेर पयसो नासतालो। त्या वेळार पयशाक किंमत नासताली, मनीसपणाक किंमत आसताली, गांवपणाक किंमत आसताली आनी गांवांतले लोक सगळे लोक मेळून एकामेकाक मदत करताले आनी मनीसपण जागयताले। आतां तो भाव मध्यंतरी काळांत जो आसा न्ही लुप्त जालो। आमी शिकले, आमचे कडेन पयसो आयलो आनी हे पयसो येता पळय मनीसपण शेणत गेलें अशें म्हाजें स्वताचें म्हणणें आसा। आनी त्या मनीसपण शेणलेल्या हातूंत की गांवांतलो 2% मनीस जो ह्या म्हणजे तो शिकलो ना किंवा तो अपंग आसा, तो विधवा आसा आनी अशा हातूंत तो उठपाक शकलो ना आनी ताजे कडेन लक्ष आमचें पावलें ना आनी त्यामुळे तो थंयच उरलो। अशा तरेच्या लोकांक
परत एकदां जगपाची उमेद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां आदार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी हाडलो. म्हणजे सामुहीक तत्वाचेर जुने पद्दतीन आमी जें काम करताले की तेच काम आज परत एकदां सुरू करुया. आमी शिकलेले लोक अशे सगळे म्हणजे आर्थीक जे सदन असलेले लोक आसा आमी जर एकमेकांक मदत करपाक शकले, आमी थोडेशें शेजाऱ्याक वळून पळयलें जायत न्ही, म्हजो शेजारी कसो आसा हाचो विचार करून करपाक शकले जायत न्ही, जाल्यार खूब मोठें गांव समृद्ध जावपाक शकता, मनीस समृद्ध जावपाक शकता. आनी जो फाटल्यान उरलो मनीस आसा आमी ताका आमचे बरोबर घेवन वचूंक शकता. आनी त्या दृश्टिकोनाचो हो प्रयत्न आमी सुरू केल्लो. आनी आज म्हाका दिसता ताचो आनंद म्हाका जाता की काणकोण म्हालांतलें अशें इल्लेशें आमी सुरू केल्लें. काल आमी जवळ जवळ 1000 स्वयंसेवकांची रॅली आमी काल काडली आनी उत्स्फूर्तपणे आज सबंद काणकोणचे स्वयंसेवक गोंयभर काम करपा खातीर स्वताक ते तत्पर जाल्ले आसा. आनी म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, गोंयभर जरी काम केलें ना की आपल्या गांवां पुरतें आपल्या शेजाऱ्या पुरतें जर आमी सुद्दां विचार करून काम करपाक शकले जाल्यार खरें अर्थान म्हाका श्रमधाम कन्सेप्टाचो ती जुनी पद्दत गांवकारी पद्दत मनीसपणाची पद्दत आसा न्ही ती परत एकदां आमी सारकें पुनर्स्थापीत करपाक शकतले आनी गोंय हें समृद्ध जावपाक शकतलें अशें म्हजें स्वताचें म्हणणें. केवळ सरकाराचेरच आमी डिपेंड रावतले, केवळ आमी सरकाराच्या योजनाचेर डिपेंड रावतले अशें न रावता आमी शिकिल्ले सदन लोक आसा न्ही की आमी गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजी रेस्टॉरंटी आमी आमचो शेजारी आमचो गांव त्यानंतर गोंय अशें जर विचार केलो जायत न्ही राष्ट्राचें आमी एक खूब मोठें काम केल्लें सारकें समाधान आमकां मेळटलें. टार्गेट कांयच ना ताका, पूण दिसान दीस वता पळय आसा न्ही जशें हो कन्सेप्ट जर गोंयच्या म्हजें म्हणणें 20% जे सदन लोक आसा किंवा विकासाच्या प्रक्रियेक सहभागी लोक जे जाल्ले आसा किंवा तांच्या आदाराचेर गोंय चलता किंवा देश चलता म्हणटा पळय न्ही इतले लोकांक सुद्दां आमी अपील करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता अशें आमी शेकड्यांनी घर बांदूंक शकतले. म्हणजे फुडले 5-10 वर्सां तरी म्हाका दिसता हो कन्सेप्ट जर सारको लोकां पर्यंत रुजयलो जर जायत न्ही गोंयांतलो एक मनीस सुद्दां असो असाही हताश आनी निराश आसूंक शकना अशें म्हजें स्वताचें म्हणणें आसा. आनी त्यामुळे जास्तीत जास्त आमी जे सुशिक्षीत लोक जाका कन्सेप्ट कळ्ळा की तांणी 3ऱ्या माळ्यार 4थ्या माळ्यार जे आसा न्ही ते पावप अत्यंत गरजेचें आसा. राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान म्हणप हें चुकीचें आसा. हांवें हें काम सांग्यार सुरू केलां, हांवें काम केपें सुरू केलां, सावर्ड्यां सुरू केलां, आज प्रियोळांक सुरू केलां किंवा अन्य भागांक सुरू जातलें, गोंयभर सुरू जातलें. केवळ प्रियोळ मतदारसंघांत अशें न्ही की म्हजें जरी म्हणणें आसा की हांवें 12 तालुक्यांक वचचें अशें थंयचे किंवा म्हाका जे समजोवपी जे कार्यकर्ते आसा तेय सांगता. त्यामुळे हातूंत राजकारण आसा अशें म्हाका दिसता. जेणे तेणें ताजो अर्थ जो आसा न्ही तो आपल्याक जायचो घेत आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता कन्स्ट्रक्टीव अर्थ घेतलो जायत न्ही. समज रमेश तवडकर हांगा 10 घरां बांदता किंवा 20 घरां बांदता, जर आमी सगळे ह्या प्रक्रियेक सहभागी जाले जाल्यार आमीय करुया अशें म्हणून ताणी जर कोणें जर 20 घरां बांदली 30 घरां बांदली जाल्यार म्हाका दिसता की शेवटी तो गांवांतलो किंवा त्या भागांतलो गरीब मनीस आसा हताश मनीस आसा न्ही तो सक्षम जावप जो आसा न्ही म्हत्वाचो. आनी त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न जरूर आमी सगळ्यांनी करचे. आनी ह्या विशयाकडे खंयच्याच प्रकारचें राजकारण ना. आनी हांवें स्पश्टच सांगलें कार्यकर्त्यांक कोणाक आमी राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान कोणाक हात न्ही बोट सुद्दां लावचें न्ही. पूण केन्ना केन्ना कितें आसता की कांय लोक स्वताच्या आंगाचेर ओडून घेता आनी मागीर आमी स्वताक मागीर आमकांय ते घाणीक रेब्यांक आमकां ओडत आसता. म्हणजे त्यामुळे ताजेर हांव व्हडली कांय कमेंट्स करिना. आज वेलकास वाड्या वयल्या श्री आशिश शिलकर हाच्या घराचे श्रमधाम अंतर्गत सुरवात जाल्ली आसा कामाक. गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती रमेश तवडकर सर हांच्या मार्गदर्शना खाला श्रमधाम म्हणजे जांकां घरां बांदप शक्य ना अशा मनशांक घेरून गोंयभर तेची चळवळ ही चालू आसा. देखून आज आमी पळयतात की सभापती महोदय हे गोंय राज्याचे सभापती आसा. गेली कित्येक वर्सां ते राजकारणांत आसा. ते ज्या पक्षाचे आमदार आसात त्या पक्षाची एक विचारधारा आसा अंत्योदय किंवा एकात्म मानववाद आणि ह्या तत्वाक ते पुरेपूर जागतात. पुरेपूर ते तत्वा फाटल्यान ते राबोवन घेवपा खातीर ते प्रत्यक्ष आचरणांत हाडपा खातीर तेंचे वेगवेगळे उपक्रम ते राबयतात. आज अंत्योदय किंवा एकात्म मानववाद हे फक्त भाशणांतल्यान उलोवपी खूब जाण आसतले, पूण प्रत्यक्ष ते कृतीन हाडप हें शिकचें जाल्यार ते डॉक्टर रमेश तवडकर सरा कडल्यान. आज वेलकास वाड्या वयलें हें घर सुरू करता आसतना आज तेजे बुन्यादीचो फातर तेणी बसयल्लो आसा आनी अवघ्या कांय दिसां भितर तें घर उबें जातलें. तितून आनी एक सांगपाची
गजाल म्हणजे आज आमी पळयतात की खंयचेंय काम जर करतलो आसत जाल्यार मनुष्यबळ हें खूब जाय पडटा आनी आज प्रियोळ मतदारसंघात ज्या ठिकाणी हें श्रमधाम अंतर्गत घरां बांदपाचें काम चालू आसा ते अशा 5 ठिकाणाचेर तेंच्यो 5 बशी स्वयंसेवक श्रमधामाचे हे काणकोणांतल्यान येयल्ले आसा आनी जवळ जवळ 200 कार्यकर्ते हे विविध ठिकाणी अशा पद्दतीचें श्रमधामाचें दिसभराचें काम करतात. आज आमकां खबर आसा की पावस तोंडार येयल्लो आसा, प्रत्येकाची पुरीमेताची कामां आसा आनी तरी सुद्दां हे दिसभराचें श्रमदान करपा खातीर काणकोणांतल्यान इतके कार्यकर्ते येवप आनी तवडकर सरांच्या उतराक मान दिवन ते इतके जाण भायर सरप आनी दिसभर श्रमदान करप ही खरी अजापाची गजाल आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या श्रमधाम स्वयंसेवकांक सगळ्यांक मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी डॉक्टर रमेश तवडकर सर यांच्या ह्या कार्याक खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.